बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. बाबडीनो सगळ्यांक तुमकां मागीर मगस येवकार हे मिसा बेटीक सकाळच्या दिसा देवान आमकां हांगा एकठांय केल्यात ताका दिन वासुया हे नव्या दिसा बसत आनी अदीक ताचेच मोगांत वाडूंक आमकां आदार मागुया. हे मिसांत जुजे मारियो वाज हे आमचे बाप आसूं आमी मागता दुसऱ्या वर्साचो उगडास ताची गोडची करतात. जुजे मारियो आमच्या बाबाक सर्गीच्या बापान आपली शांती आपल्या विसवान घे म्हूण मागतना आज आमच्या इगोजीन 2 मरणां आसात. पयलें सकाळीं 10 वरांचेर कायतान आल्बर्ट सिक्वेरा व्हडल्या भाटांतलो ताचे बसत मागुया सर्गीच्या बापान ताका आपली शांतीन घेवंक. तशेंच सांजे 4 वरांचेर आमचो बाप असले भाटांतलो मिरगुल्या ताचे बसत मागुया सर्गीच्या बापान ताका आपल्या शांतींत विसवान घेवंक. आनी सोंपिल्ल्या भावांच्या आत्म्यांक मागतना ताचे गोच्च्यांक आमची बुजवण आनीक क्रिस्ती बरवंशाचें मन तांकां फाव कर म्हूण मागुया. आज आपलो वाडदीस समरमतात जॉयस्टन ब्रिटो हे आमचे बाप आसूं मागुया सर्गीच्या बापान ताका आपली बरी भलायकेन आनी आपल्या आशिर्वादान भरूंक. आज आमी आमच्या देशाचो पूज्य राजाच्या दिसाचे मीस करता रिपब्लीक डे. मागुया आमच्या देशा पासत देशाच्या फुडाऱ्यां पासत आनी सगळे आमचे भारताच्या पूज्य पासत आमी आमच्या देशाचे नागरीक बरे भशेन आमचे हक आमी पाळूंक आमचे कायदे आमी पाळूंक आनी भशेन विस्वासी नागरीक ह्या देशाचे आमी जावंक. हांव पातकी सर्वविधार देवा आनी तुमकां म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनाक चिंतून तोंडार विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गूढ अपराध. हे सौभाग्यान सुदांचांक वार मारी सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना माग.
सोरपत वेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या कागुत को सोम्या कागुत को क्रिस्ता कागुत को क्रिस्ता प्रार्थुया. सर्वेश्वरा स्वर्गा संवसाराच्या रुसणारा आनी दोनिया स्वतंत्राय जोडलेल्या आमच्या देशाक पुरजी राज स्थापन करून येद्या व्हडत्या राष्ट्राची जबाबदारी आम्हा समेस्तांचेर वांटून घेवंक तुवें आमकां निर्मिलें. खरें आनी शाश्वत व्हडतेपण कशें जोडचें तें आमकां शिकय आनी तुज्या पुताची देख घेवन हेरांक आमचे चाकरेक लावंक सोदिनासतना आमीच उदारपणान हेरांची सेवा करूंक आनी आमच्या लोकां खातीर आमचो जीव दिवंक तूंच आमकां चलोवन व्हर. आमचे सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजूर चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. जेरेमायस प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सुरवेस्पोर असो उलयता, पळयात असले दीस येतात की हांव इस्रायलाच्या घराण्या लागीं आनी जुदेच्या घराण्या कडेन एक नवो करार करतलो, पूण तांच्या पुर्वजां कडेन तांच्या हातान दवरून तांकां इजिप्टांतली भायर काडली त्या दिसा हांवें करार केलो तसलो करार हो जावचो ना. तांणी तो म्हजो करार मोडलो देखून दोनी कोण तो हांव तांकां दाखोवचें पडलें. हें सोगोट तो सुरवेस्पोर ते दीस पावतोच इस्रायलाच्या घराण्या लागीं असो हांव करार करतलों. हे सांगता तो सुरवेस्पोर. खोल तांचे भितर हांव म्हजी समूर्त रिगयतलो, तांच्या काळजांचेर ती बरयतलो. तेन्ना हांव तांकां देव जातलो आनी ती म्हजी परजा. तेन्ना एकामेकाक शिकोवपाची गरज आसची ना. सर्वेस्पराची ओळख घेयात अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना, पूण सगळीं म्हाका वळखतलीं देखून धाकटुलीं भुरगीं तशींच जाणटीं. हें सोगोट तो सुरवेस्पोर. ह्या कित्याक हांव तांकां नोश्टेपणाचें बोगसणें दिवंक वेता आनी तांच्या पातकाचो आनीक उगडास दवरचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोवकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. म्हणुया, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. जो मनीस भोव व्हडत्या देवाक शेरोना येता आनी सोद पदवीदाराचे सावलेक बिराड घेता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकारेकाराच्या फासांतलो
आनी मरणादीक पिळणेंतलो तोच तुका निवारतलो. आपल्या पाकोट्यांनी तो तुका लिपयतलो. ताच्या पाका काल तुका आसरो मेळटलो. जबाब: म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. रातचे दास्तीचो वो दिसाचो सोडलोल्या बाणाचो तुका कसलोच भंय आसचो ना. काळोखान फिरतले पिडीक वो दोनपाराच्या नाश करतल्या वरिश्ठाक तूं भियेचो ना. जबाब: म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. सोर्वेस्पूर म्हजें शेरोण अशें तूं म्हणटाय आनी भोवट्या देवाक तुवें तुजो आसरो केलाय. तर तुजेर कसलेच वायट येवचें ना. तुज्या तोंबू सोरी पिडा पावचीच ना. जबाब: म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. उद्गार: सर्वेस्वराक जय जय, सर्वेस्वराक जय जय, सर्वेस्वराक जय जय, सर्वेस्वराक जय जय. स्वता पोरमणे आनी मोगान जिवन जो आमचे मस्तक त्या क्रिस्ताचे सारके घेयसर सगळ्या वाटांनी आमी वाडत वेतल्या. सर्वेस्वराक जय जय, सर्वेस्वराक जय जय, सर्वेस्वराक जय जय, सर्वेस्वराक जय जय. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपणाचेर विस्वास दवरलो ते जुदेवांक म्हळें, तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस जातले आनी तुमकां सोत कळोन येतले आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतले. ताणें ताका म्हळें, आमी आब्रामाची संसद आनी कोणाचेच गुलाम आमी केन्नाच जावंक ना. तुमी स्वतंत्र जातल्यात अशें तूं कसो म्हणटाय? तर जेजून तांकां प्रतिपाद केलो, हांव तुमकां सोत सांगता, पातक करता तो पातकाचो गुलाम. गुलाम सदांच घरांत उरना, पूत तो सदांच घरांत आसता. हे पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमकां खरीच सुटका मेळटली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता. भयणी भावनो, आज आमच्या देशाचो रिपब्लीक डे, लोकराज्याचो दीस. 26 जानेवारी 1950 वर्सा आमच्या भारत देशाची घटना कॉन्स्टिट्यूशन जाहीर करून हो आमचो देश आमचो सगळ्यांचो म्हूण आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी एक थारावीक निर्णय घेतलो. सरकार ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. मग आमीच वेंचून काडटले आमचेरूच राज चलोवंक ते वेंचून काडलेले आमचे फुडारी. ताका गव्हर्मेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. आनी उत्तरेक काश्मीराक तान सकयल कन्याकुमारी पर्यंत आमचो भारत देश भावभिडीनो सोबीत देश जायत्या आशिर्वादान देवान भरलेलो आमचो देश. खरें म्हळ्यार कोणूच उपाशी मरूंक वो कचरे दोचे दोब्यांतलें जेवण काडपाचो देश न्हय हो. आमचो देश देवान खूब खूब गिरेस्त केला. पूण आमच्या दुर्दैवान आमचे मरे तर
गरिबी आसा, आमचे मदीं जर तरेतरेची दुयेंसां आसात, आमचे सगळें तर असली उदरगत जी आमी अस्तंतेच्या गांवांनी पळयता ती ना, आनी तेचें कारण जावन आसा भाव भयणी आमीच. कित्याक आमीच वेंचून काडटा गव्हर्मेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. भाव भयणीनो, आज धाकटुलो नियाळ करता आसतना रिपब्लीक डे, आज आमचे सगळे भारताच्या देशांत राज्यांनी इतल्याय राज्यांनी सगळे तिरंगी बावटो वयर वतले, ताका सलाम करतले, राष्ट्रीय गीत करतले, बडी भाशणां दितले. आनी करपाची आमची चाल कशी जाल्या. तातूंत मदें आमचे सगळें द बिलॉंगिंगनेस, हांव कितलो भारती आनी भारती म्हळ्यार कितें हें एकदम गरजेचें. आमचो देश एक सेक्युलर देश, सगळ्यांक जागो आसा, कसलेय धर्माचे ते जावं, ताका जागो आमची घटना, भारताची घटना दिता. आनी हेका लागून आमच्या मनांत जावंक जाय सगळ्यांक आमकां भारतीय नागरिकांक तितलोच हक आसा. धर्मांचे भेदभाव पयस दवरून आमी भारती. आनी शाळेंत चुपल्या भुरग्यांक सदांच ती प्लेज घेवंक लायतली. हांव न्हू आतां घेतच जालें. ऑल इंडियन्स आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. ऑल इंडियन्स आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स म्हळ्यार पुरो ना. ते भुरग्यांक ते कॅलेंडरा वयलें वाचूंक लायल्यार पुरो ना. ते आमचें जिवीत जावंक जाय आनी आमी अशीं वागूंक जाय एकामेका सगळें. आमी भारतीय नागरीक सगळीं एकामेकाची भाव भयण. आनी असली सुटका, असलें मेकळेपण आनी उदरगतीची पावलां घेवन आमच्या फुडाऱ्यांनी ही घटना कॉन्स्टिट्यूशन जाहीर केलें. पूण आज आमी जाणा तें कॉन्स्टिट्यूशन जावं ते आमचे फुडारी जावचे कॉन्स्टिट्यूशनाचेर अभ्यास करून आपल्याचे निर्णय दिवपी तरेतरेच्या दुयेंसाक सांपडलेले आसा. देखून आज जेजूची उतरां आमकां, तुमी म्हजे शिश्य जातले केन्ना, जेन्ना तुमी म्हज्या उतरां प्रमाणे चलशात जाल्यार. आनी म्हज्या उतरां प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमी मेकळेपण घेतल्यात, सोत तुमकां मेकळें करतलें. सोत गरजेचें. प्रत्येक खिणा आमच्या जिविताच्या, जावं ते आमचें जावं ते फुडाऱ्याचें, आमी स्वता प्रमाणे निर्णय घेता. भाव भयणीनो, आयज आमी घरा वयता आसतना हो रिपब्लीक डे आमचो संभ्रमून घरा वयता आसतना मनान धरुया, आमकां एकल्याक हे देशाची जबाबदारी आसा. सगळ्यांक. हांव ह्या देशाचो नागरीक आनी भोव करून आज जेन्ना इतलो चुगूड लोक संवसारांत शिंपडलेलो आमच्या भारतांतलो एनवायरमेंट सृश्टी विशीं हुस्को दाखयता, आमकां सगळ्यांक हुस्को आसा. ही सृश्टी आमची, ही धर्तरी आमची, ही आवय आमची, तिका आमी नितळ सांबाळप, बरे भशेन सांबाळप, सगळे तरेच्या दुयेंसांतली आमकां मेकळी करप. देवान आमकां काय बरो देश दिला. ह्या देशांत कसलेंच प्रदूशण आसूंक जायनासलें. ह्या देशांत नितळ वारो सगळ्यांक मेळूंक जाय आसूं. पूण ना, आमी मुखेल शारांनी तर गेल्यार, आज दिल्ली गेल्यार, चेन्नय तामिळनाडू गेल्यार
आमी मुखेल शारांनी बेंगॉल गेल्यार, मुंबय गेल्यार सगळ्याकूच प्रदूषण, आनी ताची जबाबदारी आमीच. शिमे भायर आमची आस्त आमकांच मागता. मनशाक आज फावो तसलें उदक मेळना, नितळ उदक पिवपाचें. मनशाक आज फावो तसलो नितळ वारो मेळना. मनशाक आज फावो तसलें बरें भलायकेक घोटायेचें जेवण मेळना. एवरीथींग इज पोल्युटेड. कित्याक मनशाची आस्त शिमे भायर पावल्या. आनी देखून आमी गुलाम, आमचेच गुलाम. जेजू म्हणटा पळयात, पातक कोत्ता तो पातकाचो गुलाम. आनी जुदेव ताका म्हणटात आमी कोणाचेच गुलाम न्हय, आमी मेकळे, आमी स्वतंत्र. जुदेव हॅड द प्रायड ऑफ सेईंग वी आर फ्री पीपल. वी आर फ्री पीपल. वी आर द पीपल ऑफ गॉड. जेजू ताका उगडास करता. बेश्टे फ्री पीपल म्हणल्यार जायना. वी हॅव टू बी फ्री इन मायंड एंड स्पिरीट. कोण फ्री करतलो आमकां? स्वत. कोण फ्री करतलो आमकां? स्वता खातीर गोवाय दिल्लो जेजू. आयज आमचो देश जेजू हातीन घालुया. सगळ्या आमच्या नागरिकांक स्वताचें मन फावो कर. आमचें उलोवप जो आमचें चिंतप आमच्या देशा खातीर नितळ जावंक आमकां तेच जेजून खरें मेकळेपण दिल्यार पुरो म्हूण हे मिसांत मागुया. भेटवणेक आमी गायन गावुया. C20 कालवाराचो योग पान 30 आनी 6. C20 पेज 36. भयणी भावांनी आमचें बलिदान सोरपदवीदार देव बाप्पाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे भोवी सभेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेवन. सोरपदवीदार बाप्पा, आमी तुजीं भुरगीं आनी तुजी स्वतंत्र पोरजां. आमचें उपकारी मन दाखोवंक आमच्या देशाचीं फळां ओंडो आनी दाखां सोरो आमी तुका भेटयता. ती बदलून तुजो पूत जेजू तुका भेटयता तें सासणीक बलिदान आमच्या हातांतल्यान मानून तूं घे. आनी आमच्या राष्ट्राचेर आनी राजकारभारांचेर तुजो शुभम आशिर्वाद घाल. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराक उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयर अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्वपदवीधर आनी सासणेचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वतांय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. तो आमची जाणवाय आनी बळ, तोच आमचें पवित्रपण आनी स्वतंत्राय. आपली आवयक अंकवार माईक पातकांतली निवारून मरणाच्या घांसांतली ताणें सुटयली. आनी अशें आमचेच संपूर्ण स्वतंत्रायेची कुणां आनी बरोवंसो तिका केली.
देखून ह्या संतोषभरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबान वेलेली आमचे माये बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दुतां भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतलो. तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोरोनाचें रोगत. पातकेंचें मोक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जिवन जालो, जेसू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा केपी तुमीचेर विस्तारली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबा आनी सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वराचे चाकरा जे मारियोची काकूत कर. ताका संवसारांतलो तुवें आपणवलें. बावतिस्मांतल्यान जेजू बरोबर तो मेलो तशेंच ताचे बरोबर तो आतां पुनर्जिवन जा. पुनर्जिवंतपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बामणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजे पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. हे वेदी भोंवतणी एकठांय जावन आज आमच्या देशा पासत मागतेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन ह्या मिसा भेटीन वांटो घेतल्यांची आपआपलो वाडदीस आनी वर्शीक दीस पाळटल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची आनी आमची माय सांगती तिचो पोती भाग्यन जुजे, भाग्यन दोनबूत आमचो आस्कारी भाग्यन मिंगेल आनी सोरकाळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका
सासणांच्या ससनांक आमेन. जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आतां आमी खरी स्वतंत्राय आमकां मेळचे खातीर बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे आमच्या बापा स्वर्गीचे, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज संख्य येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपठोय क्रॉस आयज आमकां दी, आनीक आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी तूं आमची पातकां बगोस, आनीक आमकां तावणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायती आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बर वंशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपात कंदली सुटोय आनी सर्वाकंतांतली वाटाय. कित्याक राजवट की पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सो मी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजे येता राजवट चलयता सासणांच्या सासनांक. आमेन. जेजूची शांती सदन काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांतीची गुणां दी. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत को. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत को. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. खरी स्वतंत्राय आमकां दितलो जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा दी. येदाच्या जेवणांत आतां वांटो घेतली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमियोच्या वेळार आमी गायन गावुया. डी 40 आनी 6 शेड्यांक आवदार पान 70 आनी 4. डी 46 पेज 74. Sota santa sheria kada moche vori vidor solia konoi dosao sallo salva soro taka subauda toda viswasada suche ama sheria gloria Jesus. Engazinando vozomu eu dão vislaso da suje ama chegue agora a Jesus. Engazinando vozomu sorgar saku alai devu usmanatli sorun devu ocha cheria Sasticucivi, moce manu, toda viswaso da suce, ama sheria gloria Gesù, engazinando vozomu, toda viswaso da suce, ama sheria gloria Gesù, engazinando vozomu. Shiriato, Tachi Kati, Koya
विश्वासाला सुचे आम्हा शेड्या गोड्या जेजू विश्वासाला सुचे आम्हा शेड्या गोड्या जेजू एकाच गालोवर जमू. प्रार्थूया. सर्वेश्वरा, तुझ्या पुताच्या कुळी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ताजे वरून जेजू कडेन आमचो एकूट दिसान दीस वाडूय आनी ताणें आमकां दिल्ली सेवे चाकरेची देख घेवन सोमेस आमच्या भारतीय भाव भयणांच्या हिता खातीर सोपून त्यागान आनी उदार मनान वावरूंक आमकांय उर्बा दी. अशें एक दीस पृथ्वीच्या सगळ्या लोकां बरोबर तुजी एकूच पोरजा कशें तुजे मोहिमेच्या राज्यांत तूं आमकां एकठांय कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगळ्यांक तुमकां आज लोकराज्याच्या रिपब्लीक दिसाचे परबे समयार संतोशाची आनी खुशाल बरीत भावना मनोनीत परबी मागुया. आमच्या देशा पासून आमचो देश सदांच फुडें वचूं आनी सगळे तरेचे भेदभाव पयस जावन एकचारान एकवटान आमी सगळीं फुडें वचूंक मागुया. आज आमी आमचे गोंयचे 2 प्रांतांत इंटरनॅशनल विडोज डे समारंभता. विडोज तांचो जोमो आसा वाट, विधवांचे आपोवणे, तारण आनी ताळो. आमी आयज हो दीस कालंगूट इगोर्जेन समारंभता सांजे 3 ते 6 सगळे गोंयच्यो ज्यो विधवा आसात, जे जे इगोर्जांनी हो जोमो आसा, ती एकठांय जातली आनी आपल्याक मेळिल्लीं आव्हानां आनी प्रश्नाचेर भासाभास करतली. आमचेय जोमो, काराजालींचो जोमो ह्या सुवाळ्याक कालंगूट वेतलो तांचे पासून मागुया. तशीच आमची तरणाटी आयज वेर्ना वेतात. वेर्ना थंय ऑल गोवा डायसिजन यूथ सेंटरान घडोवन हाडिल्लो तरणाट्यांक एक मेळावो आसा, तांचेय पासून मागुया. आयतारा दिसाक भाग्योन सेबास्टियानाची परब आमचे इगोर्जेन 5:30 वरांचेर मीस आनी मिसा उपरांत पुरसांव. कोंफराद आसा तांचे लागीं आमी मागता तांणी ओपमूस घालून येवंक आनीक हे पुरसांवांची जबाबदारी घेवंक. तशेंच मागता ते वाटिल्ल्यान सान सेबास्टियानाची मुर्ती वेतली ही वाट नितळ करूंक, डेकोरेट करूंक आमची विनंती सगळ्यांक. आज 2 मरणां सकाळीं 10 वरांचेर आमच्या भावाचे व्हडले भाटांतलो कायतान आल्बर्ट सिक्वेरा आनीक सांजे पसरे भाटांतलो आमचो भाव मिरगुल्या, तांचे बसत मागुया. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो
तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन स्वतान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखार शेवटाक आमी गायन गावया. F17 पवित बॅड मिसाची पान 9 आनी 3. F17 पेज 93.